काँग्रेस म्हण लोकांनी वेचून दिल्ले 8 आमदार 14 सप्टेंबर 2022 दिसा लोकांक विचारिनासतना भाजपात गेले। काँग्रेस पक्ष फुडाऱ्यांनी हो दीस गोयच्या राजकीय इतिहासातलो काळो दीस म्हण मनयलो। मडगावच्या दक्षिण जिल्लो काँग्रेस कचेरे भायर 8 आमदारांचे कटआउट्स लासून तांचे विश्वासघातकी कर्तुबाचो निषेध केलो। पळयात। मुर्दाबाद मुर्दाबाद गोयचे गद्दार मुर्दाबाद 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 गोयचे गद्दार मुर्दाबाद। भाजपात वांटेकार जावपी काँग्रेसमॅनां मदीं दिगंबर कामत, मायकल लोबो, डिलायला लोबो, राजेश फळदेसाय, केदार नाईक, संकल्प आमोणकार, आलेक्स सिक्वेरा आनी रुडॉल्फ फेर्नांडीस हांचो आस्पाव आसलो। स्वार्थी आमदार आपल्या वैयक्तीक फायद्या खातीर पक्षांतल्यान पळून गेल्ले। तांणी तांच्या मतदारांचो विश्वासघात केल्लो, हाचो काँग्रेसीन खर निषेध केलो। पळयात। म्हाका दिसता हो गोयच्या राजकारणातल्या एक ब्लॅक डे ऑफ द डेमोक्रेसी। ब्लॅक डे ऑफ द डेमोक्रेसी कित्याक लागून म्हणटा, कित्याक 2022च्या इलेक्शनाक ह्या पीडित गोयच्या जनते मुखार आमी गेले आणि जनते मुखार वता आसतना आमचे हे सो कॉल्ड लिडर तेन्ना आमकां आनी देवा मरेन व्हेले, देवळांनी व्हेले। म्हजे बरोबर खुबशे त्या वेळा वयले कॅन्डिडेट हांगा हाजीर आसात आणि दे वील स्टँड बाय वॉट आय एम सेइंग की जेन्ना आमची मिटींग जाली आणि मिटींगेक जो देवा कडेन उलयतालो मनीस तो मदींच उबो रावलो आणि ताणें आमकां सगळ्यांक सांगलें की गोयच्या जनतेक जर तर आमी विश्वास जर दितले जाल्यार आमी देवा मुखार वचून सोपूत घेवया। जे कोण कॅन्डिडेट आसा हांगा ते सांगिल्ले जेन्ना तो एक सिनियर लिडर त्या वेळा वयलो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी आमी तेन्ना नवे आशिल्ले म्हणून आमी भावार्थांनी कित्याक आमी देवाक भिवपी लोक म्हणून आमी ते आयकून देवळान गेले, आमकां खुर्सा मुखार व्हेले, थंय गाराणेय घातली लोकांनी। कोणे गाराणी घातली ती सगळे गोयच्या जनतेन पळयल्ली आहा। आणि जेन्ना निवडणूक जाली, जेन्ना गोयच्या जनतेन जेन्ना आमची 11 सिटां दिली, म्हाका दिसता ह्या 11 आमदारांनी आज गोयच्या पासत झगडपाक जाय आशिल्ले। गेल्ली जी अधिवेशनां जाली आणि खास करून जे फाटलें अधिवेशन तुम्ही पळयलां, म्हाका सांगपाक खूब गर्व भोगता की ह्या 8 गद्दार जे पार्टी सोडून गेले, ज्यांनी ह्या गोयच्या जनतेचो मॅन्डेट तांकां फटयले, ह्या 3 आमदारांनी गेल्ल्या अधिवेशनाक पुराय गोयच्या जनतेचे प्रश्न हे मांडिल्ले आसात। ह्या 14 सप्टेंबर जो ब्लॅक डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ गोवा जो आसा हाचो आमी निषेध करपाक आज आमी हो प्रोटेस्ट करपाक हांगा हाजीर जाल्यात। हे ते 8 जे गद्दार ज्यांनी गोयच्या जनतेचो विश्वासघात केलो तांचे हे जे आमी एफिजीज जे करून हाडल्यात तांकां आमी उजो लावन गोबर करतले आणि येता ते इलेक्शन जे त्या पार्टीन पळय जे गेल्यात, जी पार्टी ह्या देशातल्या लोकांक भारत आणि इंडिया हाजेर झगडी लावपाचो जो प्रयत्न करतात ती गोयची जनता हांकां परमनंट घरा धाडटली। मडगांव करपाचें कारण म्हणटा ते ज्या मनशान जो मनीस डायरेक्ट देवाकडे उलयता, हांव पुराय मडगावच्या जनतेक आश्वासन दिवपाक सोदता की काँग्रेस पक्ष ज्या लोकांनी काँग्रेस पक्ष म्हणून पळय ताका मतां मारली, ते काँग्रेस पक्ष मडगाव मतदारसंघात येता ते काही दिसां भितर ऑफिस ओपन करतले आणि जे मडगावचे काँग्रेसीक जे मतां मारिल्ली, जे लोक काँग्रेसीक लागून जे आसात तांकां आमी एक तांचे समस्या, तांचे कितें प्रश्न, तांचे कितें इश्यूज आसा ते आयकुपाक आमी मडगाव एक ऑफिस ओपन करतले। वायट दिसता की मडगाव म्हणटा ते एक गोंयचे तुम्ही पळयलें तर सेक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी, जेन्ना फाटीं ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकारान मुझफ्फरनगर आणि ट्रेनीन खास करून सीआरपीएफांनी सोदून मुस्लीम खंय म्हूण तांकां जे मारले पळय, वायट दिसता की ह्या सेक्युलर मतदारसंघाचो रिप्रेझेंटेटिव्हान एक स्टेटमेंट सुद्धा काढूंक ना। म्हळ्यार कशा प्रकारचो तांचेर दबाव आसा हो तुम्ही जाणून घ्यात।
पूण मडगांवकारांकडून खास हांव सांगता की आमचे काँग्रेस पक्षाचे ऑफिस हे मडगांवान आमी ओपन करतले. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली.